Bogu sumia pagamuji Bogu Bogu sumia pagamuji Bogu kakult muji Deva Agalika Koti Aprat Muche Kasapusu Muche Pavinoti Bogu Samya Pagamuji Bogu बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज नवो महिनो आम्ही प्रारंभ करत असताना ह्या एप्रिल महिन्याच्या आमच्या जिवितांत आमच्या कामांत देवाचो आदार आणि ससाय आम्ही मागया. आयचे पयले वसाप जावन आसा एक नितीवंत मनशान कश्टोंक जाय, कित्याक संसार नितीवंत मनशांक केणटा आनी आपली पातकी जिवीत जियोंक नितीवंत मनीस एक ब्लॉक जावन उरता. त्या देखून आयचे पयले वसाप सांगता नितीवंत मनशांक आमी कश्ट जाय. जावंक पुरो आमी ते कश्ट नासा जावंक पुरो वा आमच्या कोट्या जिविता निमती दुसऱ्यांचे बरेपण आमकां पळोवंक जायना जावन असो की पुरो आमी केल्लें सर पातकी जिवीत पातकां देवाच्या मुखार हाडुया, बोगसाणे आमी मागया आनी एक बरें जिवीत जियोंक आनी खरी आनी नितळ खळसाण आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता, मोराल चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या बसून बघेव सदांच संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्त्राच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया कारुत सोमिया कारुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा आमचे सैम जखमी आनी आसक्तपूर्ण जाणा जावन आमकां भलायकी आनी गटाय देवंक नवे करूंक गरज ते उपाव तूं आमच्या हातान घालताय. दिनवाशी आनी संतोष भरीत काळजान ते आमी घेता आनी ताजो फळ आमचे भक्तिवंत जिणयेच्या नवे सालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जानवाच्या पुस्तकांतलें वाचप अविचारी चिन्हांनी बरोवन आपणा मदें ते म्हणटात, आमचें जिवीत मोठवें आनी कश्टांनी भरलेलें, मनशाच्या मरणाक वखद ना. प्रामाणीक मनशान
पास मांडुया, कित्याक तो आमकां अर्कस जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हण तो बडाई करता आनी आपूण सरेस्परस भूत म्हण सांगता. तो आमच्या चिन्नाचो केन्नार जाला, ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना. कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशांची साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळोच आसात. आमी नीच म्हण तो लेखता. अशुद्ध वस्तू तावन आपूण पयस रावता म्हणले भशेन आमच्या वाटा तावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हण तो सांगता आनी देव आपलो बापाय म्हण बडाई करता. ताची उतरां खरी की म्हण पळोवया, ताका कितें घडटलें म्हण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. आत्मानाने वळवळांनी ताचे परिक्षा करया, अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणेकायेनी पारखितल्या लजेच्या मरणाचें परमाण ताका दिवया. कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां. ही ताची चिन्नां पूण ही सगळीं वांकडी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुरडे केल्यात. देवाचे गूट तांकां समजनात. भगेनपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां भरवोसो ना. निश्कळक आत्म्यांक इनाम आसा म्हूण तांकां पतीनी ना. देवाचे उतारी हे देवाचे उडुपकार. श्लोक कंती दुखीन बरवतल्यांक स्वामी लागींच आसा. कंती दुखीन बरवतल्यांक स्वामी लागींच आसा. सरस्पर खोट्या मनशांक पाट करता, संवसारांत तांचो उगडास नाश करता. नितीवंताचे बबेक सरस्पर काण दिता आनी तांकां सर्वय कश्ट अनवरांतली निवारता. श्लोक कंती दुखीन बरवतल्यांक स्वामी लागींच आसा. खंयते दुखेन बरवतल्यांक स्वामी लागींच आसा. बरवसा काडलेल्यांक आत दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटा ते कश्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वंतलो सरस्पर ताका निवारता. श्लोक कंती दुखीन बरवतल्यांक स्वामी लागींच आसा. सगळीं ताची आडां तो राखता. ताचें एकसी एक आड लेगून मोडूंक तो सोडिना. आपल्या सेवकाचो जीव सरस्पर राखता. ताच्या गोपांत आसरो सत्तेल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. श्लोक कंती दुखीन बरवतल्यांक स्वामी लागींच आसा. उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरे राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरे राया. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या अरेका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरे राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरे राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी जेजू गलिलयाक भोंवून लागलो. जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेणे तेणें भोंवून ताका मौन नातलें. जुदेवांनी चलोवची तंबाची परब लागीं पावल्ली, पूण ताजे भाव परबेक गेले उपरांत तोय गेलो. उक्तेनय बगार गुप्ती. जेरुजलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें, ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करनासात हाकाच न्हय, तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हें कोणय ताजे विरोध शब्द काडिनात.
हो क्रिस्त म्हणून आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय जाल्यार हो कंसो म्हूण आमी जाणाव. पूण क्रिस्त येतालो तेन्ना तो कंसो म्हूण कोणाकय कळीत आसचें ना. देखून देवळांत शिकून आसतना जेजून वडताळ्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय थावन आयला म्हणून तुमी जाणात, म्हजेच तकी हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सत्यवंत, तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां, कारण ताजे थावन हांव आयलां, ताणेंच म्हाका धाडलां. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताजेर हात घालूं ना, कित्याक ताजो वेळ तेदोळ येवंक नातलो. देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता. आयचे पयले वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांत विंचून काडिल्लें. जाणवायेचो पुस्तक सरीसुमार जेजू क्रिस्त जल्मोवच्या 50 वर्सां आदीं बरयल्लो आनी हो ग्रीक भाशेन बरयल्लो. पोरन्यासोल्याचे जायते बूक हिब्रू भाशेन बरयल्ले, केवल थोडे ग्रीक भाशेन बरयल्ले. तांत हो बूक जावन आसा ग्रीक भाशेन बरयल्लो. बायबलाचे विशयान चड शिकिल्ले आमकां सांगतात, जावन आसंक पुरो हो बूक एक देवान इजिप्त गांवांत बरयल्लो. आपल्या उतर प्रायेर आपल्या जिविताची सर जाणवाय सांगात घालून हो बूक बरयल्लो आनी हो बूक सलमाव रायाच्या मानाक समर्पीत केल्लो. आयचें पयलें वाचप जाणवाय पुस्तकाच्या 2ऱ्या चॅप्टरांत आनी इगर्ज मताचे सुरवेतावनूच आयचें हें वाचप सुरविल्ल्या क्रिस्तांव मदें भोव फामाद जाल्लें, कित्याक हांगा बरयल्लीं हर एक उतरां जेजूक तांणी सारी केल्ली आनी एक प्रावादीन उलयल्ले भशेन आयचें पयलें वाचप आमकां उलयता, कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या विशयांतच हें उतरां बरोवन आसूंक पुरो म्हणून सुरविल्ली इगर्ज मतां पातयेल्लीं. आयच्या पयल्या वाचपाचेर कितें आसा? आयच्या पयल्या वाचपाचेर एक गुटमळ आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता 2 रितीचे मनीस, एक बरो मनीस आनी दुसरे विनाशी वाटेन समकोवचे पाड मनीस. आनी हे असले विनाशी वाटेन समकोवचे मनशांक हो बागेवंत मनीस एक कांटो वा तांच्या जिविताक एक आडखळ, कित्याक हो बागेवंत मनीस देवाच्या वाटेन समकता, देवान सांगले परीची येता, देवाच्या कायद्या प्रमाणेची येता. आनी असलो मनीस आमचे सांगत आसल्यार आमचें पाड जिवीत वा आमचें पातकी जिवीत जिवंक आमकां अडखळ, कित्याक हो बरो मनीस साक्ष जाता आनी हो बरो मनीस लोकांक मानवता. त्या दुखून हाका आमी कितें करी जाय? पाड वाटेन समकोवचे मनीस मनशान ताणें चिंतचें, ह्या मनशाक आमी कांड उडय जाय. हो देवाचो पुतूम सांगता, बरे वाटेन तो समकता, तर हाका आमी कांड उडय जाय, संवसारांत हांव नाश करी जाय. असले बरे मनीस आसल्यार आमकां वायट वाटेन समकतल्यांक अडखळ म्हणटा आयचे पयलें वाचप. पूण बरयणार जाणवाय पुस्तकाची आयच्या वाचपाची निमाणी उतरां आमकां बुजोवणेची उतरां. हें उतार सांगता, बागेवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हणून तांकां बरवचो ना, खोट्या मनशांक बरवचो ना. निश्कळंक आत्म्याक इनाम आसा म्हणून तांकां पातयणी आसा. तर आमी जियोवचो उद्देश कितें? आमी जियोवचो उद्देश जावंक पुरो जायतो, बरी भलायकी, बरेंपण जायचें, उदरगत जायचें, जायतें आसूंक पुरो, पूण गरजेचें जावन आसा निश्कळंक आत्म्याक इनाम आसा आनी तें इनाम जावन आसा सर्गाचें राज. आमी जियोवचें ह्या सर्गाच्या राजा खातीर, आमी जियोवचें सर्ग राजाग्रीच्या खातीर. त्या देखून बरें जिवीत आमी जियेवया, बरी विसवणी आमी करया. आमच्या लागीं आसल्याक आमी केल्ली ती बरी विसवणी तांकां मेसवाना जावंक पुरो. आमचें जिवीत देवाक मेसवाता तसलें आमी जियोवंक जाय, दुसऱ्यांक मेसवाता तसलें जिवीत न्हय. खोटी वाट आमी सांडया आनी बरें आमी विसरून काडया आनी देवाच्या कृपेक आमी पात्र जावया आनी देवाचो आशिर्वाद आमी स्विकार करया.
ओपुंगे बापा उंडोगो वासो वाईदाता फळासो फळांच्या वावरासो गुर्तांच्या मोगासो ओपुंगे बापा मोकळसासो सोयीस देवा सृष्टी रचणारा भेटता तुका उंडोगो वासो मुशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो अग्नी पोषण जातलो ओपुंगे बापा उंडोगो वासो वाईदाता फळासो फळांच्या वावरासो गुर्तांच्या मोगासो ओपुंगे बापा मोकळसासो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर्पजुदारा देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे बलिदान आपल्या मनात महिमेक आमच्या नेक्या सुरक्षा सरीसभर मानून घेव. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या पवित्रकायेची तूं जर ह्या अज्ञाच्या पदवेन आमकां आमच्या पातकांतले सुटय आनी नितळ निर्मळ काळजान तुजेशी येवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वैशामी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कैदोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या कुडेक आमी दणवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजे तर महिमा वाकणतात. तांच्या संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तो आपल्या तोका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसूत समर्पूंची. त्याच परेच्या वाणजतच ताणें काल्स घेतली. तो कानव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्यात. तुमचे बसोद आनी सुमेस्त मनशां बसोद ते वारवतले.
हे म्हज्या उगडासा करात. बावर तसो गोड परगटोया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्यात सुम्या जेजू आम्ही पात्रता. बापा जेजूच्या मरणाचे पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवित सोंड आणि सडवणीचे काळस तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फोवो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कारमोरया देवाचे माये सांगाते बगेवन धरून दुतांनी सर उकाळी. तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व द्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशे सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचेणे बरवशान नतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरदाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो सावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें आमची भितर आमची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन
केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Gesù, Gesù, tu căietai, e tu, de tu, Jesus ai. Gesù, Gesù, tu căietai, e tu, de tu, Jesus ai. Mucha saiba, de tu mozo, tu kahau otreta, tu jayanya atmo mozo, nirantare rata, sukatecha beta pore jeho rako nasa. तुझे दिसका देचाक सोम्या तुझी सकत महिमा. प्रार्थुया. बहुमोगाळ बापा, जेजूच्या मोलेक कोडे रक्ताच्या बलिदानांत मरणांतले उतरून आमी जिविताक पावताव आनी जेजू सारखे दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वेता. त्या बळान आमच्यो आदल्यो पातकी साली सांडून आमकां मेळ्ळें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुरेयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. नाथी तुमचे कडे दुका दुस्मानचे निंदा करता. कितलो सोंसणीक कश्टान दता. जेजू मोकोरसाक ओंकारता. साताची उतरां मोगाची हेर वेळवोकोर मागणे करता. काकोकर म्हणून मोक्षाची जेजू मोकोरसाक ओंकारता. मोकाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरेक आशीर्वाद दी आमकां. Băgăm cu săci cruelor în camp, tu am ce dușmanantli, papace ptașen, păuitrat mece navi. Amen.